सैमाच्या जतनुकेन ग्रीन टेक्नॉलॉजी महत्वाची भूमिका वटोवपाक शकता। गोयच्या सैमाक सांबाळपा खातीर ग्रीन टेक्नॉलॉजींतल्यान कितें करूं येता तातूंतल्यान वेगवेगळे उद्देग चालीक लावप, तशेंच रोजगाराची संद तयार करप, ग्रीन एनर्जीची उपकरणां तयार करप, सौर उर्जा तशेंच वाऱ्याचो उपेग करून उर्जा निर्माण करप ह्या सारक्या विशयाकडेन गोंय सरकारान गांभीर्यान पळोवपाक सुरू केलां, अशी माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी दिल्या। ते 14व्या ग्लोबल इंटलेक्चुअल प्रॉपर्टी कन्व्हेन्शन 2023 कार्यावळीच्या उक्तावण सुवाळ्या वेळार मुखेल सोयरे म्हूण उलयताले। गोंयांत वेलनेस सेंटर हाडपा खातीर सरकार रामदेव बाबाक सहकार्य करतलो अशें आश्वासन मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान दिलें। शेनवारा मिरामार दर्या देगेर योग गुरू रामदेव बाबा हाणें आयोजीत केल्ल्या फुकट योग शिबिराच्या उक्तावण सुवाळ्या उपरांत मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत उलयलो। गोंयच्या लोकांक वखदा पासून पयस दवरून योगाच्या माध्यमांतल्यान रोग आनी नशा मुक्त करपा खातीर 3 दिसांचें फुकट योग शिबीर आयोजीत केलां। फुडले 3 दीस योग शिबिराक साबार गोंयांतल्या लोकांनी व्हडा संख्येन वांटेकार जावचे अशें आवाहनूय मुख्यमंत्र्यान केलां। गोंयकारां मदीं म्हादय विशीं जागृताय तयार जावची म्हूण रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्ष 9 दिसांची पदयात्रा करतले, अशी माहिती पक्षाचो मुखेली मनोज परबान दिली। ही पदयात्रा 20 फेब्रुवारीच्यान गोंयांतल्या साबार वाठारांनी जातली आनी ह्या पदयात्रेची सुरवात 70च्या ठाणे वाठारांत 4.5 वरांचेर जातली, अशें मनोज सांगता। दोन 2014 वर्साचे लोकसभा वेंचणुके आदी कोळशाच्या घोटाळ्याचो आरोप करपी भाजपान केंद्रांत सत्तेर आयल्या उपरांत ह्या विशयाचेर दुर्लक्ष केले असो आरोप काँग्रेसीचो फुडारी ऑलेन्सियो सिमोयशान केला। गोंयांत विजेचे दर 6% वाडोवपाचो यत्न सरकार करता। फकत अदानीक मजत करपा खातीर केंद्र आनी राज्य सरकार सामान्य लोकांची जीण काबार करूंक सोदता असोय आरोप ताणें ह्या वेळार केलो। गोंयाक पोर्तुगेजां कडल्यान मुक्त करपा खातीर बलिदान दिल्ल्या स्वातंत्र्य झुजाऱ्यांक राज्य सरकार फावो तो मान सदांच दीत आयला। देखून आग्वाद किल्ल्याचेर घाल्ल्या बार आनी रेस्टॉरंट हो जागो फूड कोर्टा खातीर वेंचून काडला अशें स्पश्टीकरण पर्यटन मंत्री रोहन खंवटेन दिलें। आपाचो फुडारी अमित पालेकरान ट्वीट केल्ल्यान ह्या वादाक तोंड फुटिल्लें। G20 बसकेक गोंयांत येवपी वेगवेगळे प्रतिनिधी ह्या आग्वाद किल्ल्याक भेट दितले। तांच्या खातीर हो फूड कोर्ट घाल्ल्याची माहिती मंत्री रोहन खंवटेन ह्या वेळार दिली।
जॉर्ज सोरोस हाणें अदानी प्रकरणा वयल्यान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींचेर केल्ल्या वक्तव्याचेर भाजपान तिडक उक्तायल्या. सोरोसाच्या ह्या विधानाक भारतान लोकशाय पद्दतीन वेंचून आयिल्लें सरकार उडोवपाचो यत्न अशी टिका भाजपाच्या स्मृती इराणीन केल्या. 92 वर्सांचो हो अब्जादीस अशी विधानां करून हे देशांत आपल्याक जाय तशें सरकार घडोवंक सोदता, जेणे करून ताचो फायदो जातलो आनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सारक्या फुडाऱ्याक टार्गेट करपा खातीर सोरोसून $1 अब्ज परस चड निधी दिवपाचें उतर दिलां हें ताच्या विधानांतल्यान स्पश्ट जाता, असो दावो इराणीन ह्या वेळार केलो. कणकिरे 70 सरकारी मुळाव्या शाळेंत बाजार दीस व्हडा उमेदीन मनयलो. विद्यार्थ्यांक भाज्यांची वळख जावची, विकत घेतल्या उपरांत उमेद मेळची ह्या मुखेल हेतान हो बाजार दीस आयोजीत केल्लो. विद्यार्थ्यांनी वेगवेगळे जिनस, फळां, भाज्यो विक्रेती खातीर हाडिल्ल्यो. ह्या बाजार दिसाचे उक्तावण सुवाळ्या वेळार गुळेली ग्रामपंचायतीचे सरपंच, थळावो पंच नितेश गावडे तशेंच शिक्षक हाजीर आशिल्ले. गांवगिऱ्या वाठारांनी भलायकी शिबीर जावप महत्वाचें आसा. ह्या शिबिरांतल्यान लोकांक आपल्या भलायकीची जाणविकाय जातली अशें मुखेल सोयऱ्यान ह्या वेळार सांगलें. समाजीक भलायकी केंद्र, ग्रामीण भलायकी केंद्र आनी सार्वजनीक श्री दुर्गा समिती हांच्या जोड पालवान बागवाडा मोर्जी भलायकी शिबिराचें आयोजन केल्लें. ह्या शिबिराक थळाव्या लोकांचो बरो प्रतिसाद मेळ्ळो. दारगळे 2 खांब ह्या वाठारांत व्हड्या प्रमाणात कोयराच्यो राशी आसा. दिसान दीस ह्या वाठारांतल्यो कोयराच्यो राशी वाडत आसा. ह्या कोयराक लागून थळाव्या लोकांक तशेंच यो वच करप्यांक खूब त्रास सोंसचो पडटा. थळावे पंचायतीन ह्या घडणुकेचेर पुराय दुर्लक्ष केलां, देखून बेगोबेग कोयराचो विलो लावपाची मागणी थळाव्या लोकांनी केल्या. कानोळेचो नेरोल पूल ते काकुलो हाऊस ह्या बाना संदर्भात कळंगूट कॉन्स्टिट्युएन्सी फोरमान आक्षेप घेतिल्लो. ह्या बाना कडली पुराय जैवविविधताय नश्ट जाल्या. 2 फावट आक्षेप घेवन लेगीत आयज मेरेन हाचेर कोणूच लक्ष घालिना. भौशीक बांदकाम खात्यान आतां काम परत सुरू केलां. एनजीटीच्या आदेशा प्रमाण हो बांद 3.5 मीटर बांदपाचो आशिल्लो, पूण कॉन्क्रिटाची बांद बांदपाक घेतिल्ल्यान पुराय जैवविविधताय नश्ट जायत चल्ल्या. भौशीक बांदकाम खात्यान मुख्य सचिवान हाचेर जोड पळोवणी घेवन कारवाय करची तशेंच केंद्र सरकारान लक्ष दिवचें अशी मागणी कळंगूट कॉन्स्टिट्युएन्सी फोरमान केल्या.
आपल्या दर एका व्हिडिओंतल्यान सरकाराक जायती फावट प्रश्न विचारपी समाज वावुरपी शंकर पोळजेचो नवो व्हिडिओ मुखार आयला। आयच्या व्हिडिओच्या माध्यमांतल्यान मुरगांव नगरपालिकेच्या कामगारांच्या पगाराचेर सरकाराक ताणें वेगवेगळे प्रश्न केल्या। पगार वेळार जायना जाल्यार पालिकेचे कामगार कोयर काडपाचे बंद करतले, हाका जबाबदार कोण आसतलो? पालिकेचे कामगार आख्खो दीस वतान काम करतात जाल्यार तांकां वेळार पगार कित्याक जायना? असो प्रश्न आनी अशे साबार प्रश्न पोळजीन केल्या। पालिकेन बेगोबेग कामगारांच्या पगाराच्या प्रश्नाचो सुटावो करचो अशी मागणी शंकर पोळजीन केल्या। मांद्रे मतदारसंघात उदकाचो व्हड प्रश्न आसा। फाटल्या 2 वर्सां जावन लोक उदका खातीर वळवळे काडीत आसा, पूण आतां ताचे हे त्रास मातशे उणे जातले। फुडल्या 3 म्हयन्यां भितर 15 MLD चांदेल उदका प्रकल्पाचें काम पुराय जातले अशें आश्वासन मांद्रेचो आमदार जैत आरोलकारान दिलें। शेनवारा चांदेल उदका प्रकल्पाक भेट दिवन कामाची पळोवणी केल्या उपरांत तो उलयतालो। शेनवारा दक्षिण आफ्रिकेंतल्या एकूण 12 चित्ता भारतांत हाडल्यात। हे 12 चित्ता भारतीय वायुसेनेच्या C-17 ग्लोब मास्टर कार्गो विमानांतल्यान प्रवास करून मध्य प्रदेशाच्या ग्वालियर विमानतळाचेर पावले। त्या उपरांत तांकां कुनो नॅशनल पार्कांत व्हरून सोडले। ह्या 12 चित्तां मदीं 7 नर आनी 5 मादींचो आस्पाव आसा। कुनो नॅशनल पार्कांत ह्या चित्तांचो आस्पाव केल्ल्या कारणान आतां भारतांत चित्तांचो आंकडो वाडला। फाटल्या वर्सा प्रधानमंत्र्याच्या फुडारपणा खाला सप्टेंबरांत नामिबियांतल्यान 8 चित्ता भारतांत हाडिल्ले। वास्को शारांत शेनवार सावन कार्निवल महोत्सवाक सुरवात जाली। हे कार्निवल 4 दीस चालू उरतले अशें कार्निवल समितीचो अध्यक्ष आनी मुरगांव नगरपालिकेचो नगराध्यक्ष लिओ रॉड्रिगीज हाणें सांगलें। जाल्यार सोमार कार्निवलाची फ्लोट परेड जातली, देखून सगळ्यांनी ह्या महोत्सवाक हाजीर रावपाचें आव्हान नगराध्यक्ष लिओ रॉड्रिगीज हाणें केलें। परराष्ट्र मंत्री एस जयशंकर हांणी ऑस्ट्रेलियाचे उर्जा मंत्री क्रिस्टोफर बोवेन हांची भेट घेतली। दोनूय नेत्यांनी द्विपक्षीय धोरणात्मक भागीदारी, आर्थीक संद, क्रिकेट आनी हेर विशयांचेर चर्चा केली। दोनूय नेत्यांच्या चर्चेंतल्यान धोरणात्मक भागीदारीचो भाव दिसून आयलो। बोवेन हाणें द्विपक्षीय भागीदारीचेर भर दिलो जाल्यार जयशंकर हाणें बदलत्या परिस्थितीचेर भारताची भुमिका स्पश्ट केली।
महाराष्ट्राच्या राजकीय महाल शुक्रारा एक ऐतिहासिक घडणूक घडली. शिवसेना नाव आणि धनुष्य बाण चिन्ह एकनाथ शिंदे गटाचे आसतले असो निर्णय वेंचणूक आयोगान दिला. वेंचणूक आयोगाच्या ह्या निर्णया उपरांत शिवसेनेच्या समर्थकांनी फगोट्यो, ढोल, ताशे, मिरवणुकी सयत जैत मनयले जाल्यार विरोधी पक्षांकडल्यान खास करून ठाकरे गटाकडल्यान ह्या निर्णया आड खर टिका जायत आसा. वेंचणूक आयोगान दिल्लो हो निर्णय लोकशायेच्या नदरेन घातक आसा. देशांतली लोकशाय सोंपल्या आनी बेबंदशायेक सुरवात जाल्या अशी घोशणा करची अशी टिका शिवसेनेच्या उद्धव ठाकरेन केल्या. वेंचणूक आयोग तेच करतलो जे तांकां वयल्यांतल्यान करपाक सांगलां. देखून असो निर्णय येवप अपेक्षीत आशिल्ले अशी प्रतिक्रिया काँग्रेसीन दिल्या. जाल्यार वेंचणूक आयोगाचो हो निर्णय म्हणल्यार लोकशायेचें जैत आसा आनी भोवमत आमचे वटेन आशिल्ल्या कारणानूच वेंचणूक आयोगान हो निर्णय दिला अशें मत महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेन उक्तायलां. हांव गृहमंत्री अमित शहाक सांगपाक सोदतां की मेघालय राज्य भ्रश्ट न्हय. तुमी ज्या मेघालयाच्या वांगडी आसात ताचे सद्याचे सरकार भ्रश्ट जाल्ले आसा अशी सुटसुटीत जाप मेघालयाची काँग्रेसीची म्हणयारी अलका लांबान दिल्या. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा हांणी 2 दिसां आदीं मेघालय सगळ्यांत भ्रश्ट राज्य अशें विधान केल्लें. ताचे उपरांत अलका लांबान केंद्रीय मंत्री अमित शहाक ही जाप दिल्या. हिंदू धर्मा भितर महाशिवरात्र ही एक मुखेल परब. ही परब माघ म्हयन्यांतल्या चतुर्दशी दिसा येता. शेनवारा महाशिवरात्री उत्सवाक गोंयभर व्हडा उमेदीन सुरवात जाली. हजारांनी भक्तांनी ओम नमः शिवाय ह्या मंत्राचो जप करीत फातोडेच्या देवळात अभिषेक करपाक सुरवात जाल्या. महाशिवरात्री निमतान हरवळ्या, शंकरवाडी, पेडणे, मोरजे सारक्या हेर वाठारांनी मंगल आनी भक्तिमय ल्हार पातळ्ळा. शिव आनी शक्तीच्या बळग्यांचो मेळ दर्शावपी असो पवित्र सण म्हळ्यार महाशिवरात्र. पुराय संवसारभर हो दीस व्हडा भक्ती भावनेन मनयतात. हो पवित्र दीस आनिकूय खासा पद्दतीन मनोवपा खातीर गुजरातच्या धरमपुरांत 31 लाख रुद्राक्षांचो वापर करून 31.5 फूट उंचायेचें शिवलिंग तयार केलां. हे शिवलिंग थंयच्या देवळांत येवपी सगळ्या भक्तां खातीर आकर्शणाचें केंद्र थारलां. भारतान कोविड महामारीक लागून आयिल्ल्या आव्हानाचेर जैत मेळयल्ले. कोविड काळांत आमी आर्थीक नदरेन टिकाऊ उपायांचेर चड भर दिलो, जाका लागून साबार आव्हानाक तोंड दितना सोंपेपणी तातूंतल्यान भायर सरपाक मजत जाली अशें मत परराष्ट्र मंत्री एस जयशंकर हांणी शेनवारा सिडनी जाल्ल्या बिझनेस ब्रेकफास्टा वेळार मांडलें. 2023 वर्सा खातीर भारत देशान अर्थवेवस्थेन 7% वाड करपाचें लक्ष दवरलां आनी फुडल्या 5 वर्सांत आमी ती पार करतले अशी अपेक्षा दवरतात अशेंय जयशंकरान ह्या वेळार सांगलें.
राजेंद्र आलेकर हाणें बिहाराचे 41वे राज्यपाल म्हूण सोपूत घेतलो. पटना हायकोर्टाचे मुख्य न्यायाधीश चक्रधारी शरण सिंग हाणें तांकां गोपनीयतेचो सोपूत दिलो. बिहाराचे आदले राज्यपाल फागू चौहान हांची मेघालया बदली केल्या. ह्या सोपूत विधी सुवाळ्यान बिहार विधान परिशदेचे सभापती देवेश चंद्र ठाकूर, विधानसभा अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी, उपमुख्यमंत्री तेजस यादव, अर्थमंत्री विजय कुमार चौधरी आनी हेर मंत्री हाजीर आशिल्ले. मांडवीन जावपी प्रदूषण दिसान दीस वाडत आसा. मात ह्या प्रदूषणाचेर नियंत्रण हाडप वा प्रदूषण करप्यांचेर कारवाय करपा बाबतीन राज्य सरकार गंभीर ना. मांडवींत आशिल्ल्या कसिनोंक लागून दर्यांत प्लास्टीक कोयर तशेंच हेर तरेच्यो कोयराच्यो प्रदूषण पळोवपाक मेळटा. सिवरेज उदकांत मिक्स जाल्ल्या कारणान कोलाय बॅक्टेरिया लेगीत उदकांत वाडल्यात. हे सगळे कसिनोंक लागून जाता हे जानेरांत जाल्ल्या अधिवेशना वेळार आमदार आलेक्स रेजिनाल्ड लॉरेन्सान सभाघराचे लक्षांत हाडून दिल्ले. मात अजूनय हो प्रश्न सरकारान सुटावो केल्लो ना. सांग्यार आनी कुडचडे वाठारांत हेडकी गोरवांक लागून यो वच करप्यांक खूब त्रास सोंसचो पडटा. ह्या गोरवांक लागून अपघाताचें प्रमाण वाडत आसा. रातच्या वेळार रस्त्याच्या मदीं गोरवां बशिल्ल्यान व्हडल्या वाहनांक बरोच वेळ दवरून गोरवांक काडची पडटात. रस्त्याचेर गोरवां बसपाचें मुखेल कारण म्हळ्यार रस्त्यार उडयल्लो कोयर. देखून रस्त्याचेर कोयर उडोवचो न्हय तशेंच हेडकी गोरवांचो प्रश्न बेगोबेग सुटावो करपाची मागणी थळाव्या लोकांनी केल्या. भारताचे परराष्ट्र वेव्हार मंत्रालयाक अदानी कंपनीच्या वेवसायाची उदरगत करपी मंत्रालय जाला असो सणसणीत आरोप काँग्रेसीचे फुडारी आनी एनालिटिकल डेटा विभागाचे अध्यक्ष प्रवीण चक्रवर्ती हाणें केला. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आनी वेवसायीक गौतम अदानी हांच्या इश्टागती खातीर देशांतल्या वेवसायीक मळाक धपको बसला. हेर वेवसायीक तशेंच फॉरेन इन्व्हेस्टर हाका लागून भारतांत गुंतवणूक करपाक येनात असो आरोप चक्रवर्ती हाणें पणजेंत घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेंत केला. भारतीय दंतचिकित्सा संघटना आनी गोंयच्या दंतचिकित्सा महाविद्यालयाच्या जोड पालवान शुक्रारा मुरगांव नगरपालिकेन दंतचिकित्सा शिबिराचें आयोजन केल्लें. ह्या शिबिराचें उक्तावण वास्कोचे आमदार दाजी साळकर हांच्या हस्तुकीं जालें. मुरगांव पालिकेच्या कर्मचाऱ्यांक भलायकी बाबतींत कसलोच त्रास जावपाक जायना ह्या हेतान हे शिबिराचें आयोजन केल्लें अशें दाजी साळकरान सांगलें.